नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। गोय सरकाराचे गुंतवणूक धोरण निमणे पास 2-3 सप्तका भितर नेमतले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 5 कोटी वेले उद्देगांचे प्रस्ताव सिंगल विंडो पद्धतीन वतले बोर्डाकडे। सरकाराचे खुस्तार आमदार मंत्र्यांचे ब्राझील भोंवडेचो खवदळ पडले उपरांत परिकार सरकार थारायता मंत्र्यांचे विदेश भोंवड्यांचेर धोरण, मुखेल सचिवाक निर्देश, अण्णाक केलो बोकडो। भुईगत उदक वापरपी पुरवण येरादारी करतल्यांची हायकोर्टान मागली म्हायती। उदक वापरतल्यांकडच्यान बुडिल्ले पैशांची वसुली करपाचो प्लान, सरकाराक 3 म्हयन्यांचो प्राझ। गोयचे रस्ते कोयर प्लास्टिक मुक्त करूंक मुख्यमंत्र्यान दवरल्या 19 डिसेंबर 2015 ची डेडलाईन। क्रांती दिसा गोंयकारांची हुतात्म्यांक आर्गां, गोयचे वाडटे गुन्यांवांचेर राज्यपालाक खंत। आनी खेळांत वर्ल्ड कपान ब्राझील आड मेक्सिको मॅच बादाबाद, बेल्जियमान अल्जेरियाक मारले 2 आड 1 गोलान। खबरो विस्तारान। गोय सरकाराचे गुंतवणूक धोरणाक निमणे मुहूर्त मेळ्ळो। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड नेमपाची तरतूद हे धोरणात केल्या। सरकार 2 ते 3 आठवड्या भितर बोर्ड नेमतलो म्हूण बोर्डाचो चेअरमॅन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मिडियाक सांगले। 5 कोटी वेले उद्देगांचे प्रस्ताव बोर्डाकडेन वतले आनी सिंगल विंडो पद्धतीन हाताळटले। गोंयान पंचायत वाठारांनी हावसिंग प्रकल्पांक विरोध जाता, मात उद्देगीक प्रकल्पांक विरोध करप बरोबर जावचें ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला। पण ताजे हायलाइट जे आसा एक म्हणजे फोकस एरियाज बी सगळं मेन्शन केला। यू कॅन टेक इट इज नॉन पोल्युटिंग इंडस्ट्री, इट इज tourism oriented projects, major tourism, hotel projects, IT sector कोई investment policy घेतलेले आसा, health sector as and when required. The main crux of the industrial policy is formation of investment promotion board, which is going to be a statutory body. Maybe in 2-3 weeks we may come out with ordinance on the legal provision for the same. Now what is the role of IPB or Investment Promotion Board? It will have some expert agency assisting it to analyze any project which is more than 5 crores. If the project is less than 5 crores, either it can go through the normal route of small scale industry, medium and small scale industries act under that. Committee will be chaired by Chief Minister, co-chaired by Deputy Chief Minister, who is Minister IT also. Other Vice Chairman will be Minister Industries and Minister Tourism. त्याशिवाय 9 जाण ताजेर वेगवेगळे लोक असतले, which will include Principal Secretary Industry. The purpose of this is to have the law will provide for single window legal clearance, statutory clearance. That means all laws pertaining to the state government, in order to make it short, the board will assume the power of town planning, the board will assume the power of panchayat, municipalities. हाजो अर्थ बाकीच्या हातून पडचना न्ही। It is only restricted to an investment which is approved. But what we found is there are number of bottlenecks for projects to come up, and investment in Goa is dying out. एके वटेच्यान इन्वेस्टमेंट जाय म्हणटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक जाय म्हणटा, आनी दुसऱ्या वटेच्यान प्रत्येक इन्वेस्टमेंटाक तरेतरेचे बॉटलनेक करतात। गोय विधानसभेचे पावसाळे अर्थसंकल्पी अधिवेशन 22 जुलै सावन सुरू जातले। अधिवेशन 21 ऑगस्ट मेरेन चलतले। Assembly is being summoned on 22nd of July. It will run up to 21st August. 3 days for general discussion on the budget, 15 days on demands, and there are 3 Fridays coming private member. So the working days are 18 plus 3, 21. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। सरकाराचे खुस्तार गोयचे आमदार मंत्र्यांचे ब्राझील भोंवडेचो सगळ्याक खवदळ पडले उपरांत परिकार सरकार मंत्र्यांचे विदेश भोंवड्यांचेर धोरण थारावंक सोदता। ते विशीं मार्गदर्शक तत्वां करची म्हूण मंत्रिमंडळान मुखेल सचिवाक सांगला।
महालेखापालानूय असले भोवण्यांची खरडपट्टी काढल्या. मात सगळ्या बोवाळान आदलो खेळा आनी युवा वेव्हार संचालक VM प्रभुदेसायाचेर बडी पडल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा अण्णा खंय कामाचो ना. मंत्र्याचे ब्राझील भोवणेची खबर मिडियाक अण्णाचे कचेरेंतल्यान लीक जाल्ली. सरकाराचे खुस्तार गोयचे आमदार मंत्र्यांचे ब्राझील भोवणेचो मुद्दो दिल्लीतल्या आनी गोयच्या मिडियान फाटलो आठवडोभर लावन धरलो. प्रधानमंत्री मोदीकूय निमणे मदीं पडून सरकाराक फर्मान काडचे पडले. निमणे सरकाराक भोवणी रद्द करची पडली. इतलेच न्ही, गोयचे मंत्री आनी आमदारांच्यो टुरिझम प्रमोशन आनी अभ्यासाच्या नांवान भोवण्यो पयलीं सावन चल्ल्यात. फाटल्या 7-8 वर्सांच्या असल्या भोवणेचेर भारतीय महालेखापालान 2011-12च्या रिपोर्टान बरीच खरडपट्टी काडल्या. प्रुडंटान ह्या रिपोर्टाचेर खासा रिपोर्टूय केल्लो. इतले सगळे घडून लज गेले उपरांत आता सरकार मंत्री आमदारांचे फॉरेन भोवणेचेर धोरण थारावंक सोदता. मंत्रिमंडळान मुखेल सचिवाक मार्गदर्शक तत्वां करूंक सांगल्यात. Our opinion is clear. Lawmaker and decision maker should have proper exposure. Exposure helps him to understand how things are happening in the world. However, unwarranted expenditure and wrong people is actually the question mark issue. After consulting with the cabinet, we decided that we have told Chief Secretary in next 2-3 weeks he should put up a list of criteria that should be met before anyone is allowed to go abroad. Approved, meets 500 kilo criteria asthale, then the person will be sent abroad and for that government will bear the cost. मंत्री आनी आमदारांचे ब्राझील वर्ल्ड कप टुराची खबर खेळा खात्यांतल्यान मिडियाक लीक जाल्ली म्हूण बोवाळ पडिल्लो. खेळा संचालक VM प्रभुदेसायाक सध्या बोकडो केला. मंगळारा ताची अकस्मात ट्रान्सफर मारली, ती बी फिजिकल एज्युकेशन खात्याचो उपसंचालक म्हूण. मिडियान हाचेर मुख्यमंत्र्याक विचारले. ताणें प्रभुदेसायाचे कुवतीचेरूच दुबाव घेतलो. Director Sports has been appointed in that post. Anna was only officiating there. But that is not the issue. What I found that he doesn't have control over the department. Sports director was his level of incompetence. Control nashilo muni atyas khatir nahi. There are 636 temporary workers about which last 2 years he is not able to take decision proper. How they have been employed, who employed them. I had clearly written on the file, if you can check up the file, RTI घे. थंय बरयल्लें आसा की मे म्हयन्याच्या एंडा पर्यंत हो प्रश्न रिजॉल्व जर तूं केलो ना जाल्यार सिवियर एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेन्स्ट द डायरेक्टर म्हणून काडून फायल पळय मरे. प्रभुदेसायाक विचारल्यार तो म्हणटा ते मिडियानूच थारावपाचें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. भुंयगत उदक वापरपी, ताची पुरवण आनी येरादारी करतल्यांची वळेरी करपाक हायकोर्टान गोंय सरकाराक 3 म्हयन्यांचो प्राझ दिला. भुंयगत उदक वापरपी, ताची पुरवण आनी येरादारी करतल्यांकडच्यान वसुली करपा खातीर सरकाराकडच्यान हायकोर्टान ठोस प्लान मागला. भुंयगत उदकाचे धोरणाचो मसुदो तयार जाला आनी रोखडेच ते विधानसभे मुखार दवरतले अशें सरकारान हायकोर्टाक कळयलां. भुंयगत उदकाची टँकरांनी येरादारी आनी विल्याचेर सरकाराचो सद्याक कांयच धरबान ना. हे फाटभुंयेर हो प्रस्न हायकोर्टांत गेल्लो. बुधवारा हायकोर्टान हाचेर जनहीत याचिका सुनावणेक घेतली. भुंयगत उदक वापरपी, ताची येरादारी आनी पुरवण करतल्यांची वळेरी करपाक हायकोर्टान गोंय सरकाराक 3 म्हयन्याचो प्राझ दिला. भुंयगत उदक वापरतल्यांकडल्यान वापरिल्ल्या उदकाचे पयशे कशे वसूल करतले ताचोय प्लान हायकोर्टान सरकाराकडच्यान मागला. भुंयगत उदक वापरपी, ताची येरादारी आनी पुरवण करतल्यांची माहिती एकठांय करपाचें काम सरकारान सुरू केलां म्हूण सरकारी वकिलान हायकोर्टाक सांगलां. ही वळेरी फायनल जाली की वसुले खातीर नोटीशी काडटले अशें सरकारान सांगलां. अशें उदक काडटा ते बांयाक मिटर बसोवंक नाशिल्ल्यान भुंयगत उदकाची चोरी वाडल्या आनी सरकाराची येणावळी बुडटा म्हूण याचिका घालतल्यान हायकोर्टांत मुद्दो काडला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. क्रायम ब्रांचीन वाळपय सोरपाचे विखाची तस्करी करपी रॅकेट उक्ताडार हाडला. क्रायम ब्रांचीन बुधवारा घाल्ले धाडीन 1 लिटर आनी सुमार 1 कोटी मोलाचे सोरपाचे शुद्ध हाय ग्रेड वीख जप्त केले. वाळपयचो आरोपी महम्मद सलीमाक क्रायम ब्रांचीन अटक केल्या. तो मूळ झारखंडचो. कांय वर्सां फाटीं गोंयान विखाची तस्करी करपी अशेच रॅकेट उक्ताडार आयिल्ले. आंतरराज्य रॅकेटाचो दुबाव आशिल्ल्यान पुलीस फुडले चवकशेक लागल्यात. आरोपी महम्मद सलीमाक असल्या गजालींनी पयलीं महाराष्ट्र पुलिसांनी धरिल्लो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.